भारत सरकारान नीट यूजीचे पुनर्परीक्षेचे फाटभुंयेर भारतात टेलिग्राम मेसेजिंग ॲपाच्या वापराक तात्पुरती बंदी घालपाचो आदेश जारी केला। एनटीएन प्रेस रिलीज जारी करून ही माहिती दिली। इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयान माहिती तंत्रज्ञान कायदो 2000च्या कलम 69(1) खाला टेलिग्रामाचेर बंदी घाल्या। ही बंदी 22 जून 2026 मेरेन लागू उरतली। नीटाची पुनर्परीक्षा 21 जूनाक जातली। सरकारान परीक्षे उपरांतूय टेलिग्रामाक आपले मेसेज एडिट करपाचे फीचर 30 जून मेरेन बंद दवरपाचे निर्देश दिले। म्हळ्यार भारतात टेलिग्रामाचेर पयलींच धाडिल्ल्यो मेसेजीस 30 जून मेरेन एडिट करपाक मेळच्यो नात। एनटीए प्रमाण कांय लोक टेलिग्रामाचो वापर परीक्षांनी पेपर लीक जाल्ल्याचे बनावट पुरावे तयार करपा खातीर करतात। अशा प्रकरणाक आळो घालपा खातीर परीक्षेची निष्पक्षता राखपा खातीर हें पावल उबारलां।